14 महिन्यांचा एग्रीमेंट असतो. प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट ईच अँड एव्हरी डिपार्टमेंटाकडे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज असतले किंवा बाकीचे प्रोग्राम परफॉर्मन्स लास्ट इम्प्लिमेंट जायसर ते हो वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाकडे मॉनिटरिंग जातले, ट्रॅकिंग जातले. स्पेशली ज्या पद्दतीत आम्ही म्हटला की अंत्योदय तत्वाचेर हो कार्यक्रम सुरू करपा खातीर पुराय आम्ही नॅशनल फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च हांच्या बरोबर हो एमओयू सायन केल्लो आसा. आमकां तांचो रिसर्च जो आसा हाची मदत पुराय स्टेट गव्हर्मेंटाक जातली. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन काम करीत आसल्या कारणान वेगवेगळ्यो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो पॉलिसीज हांगासर इम्प्लिमेंट करपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे वेरियस प्रोग्राम्स स्टेट गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट करपा खातीर वेरियस गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो वेगवेगळ्यो स्कीम्स स्टेट गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमकां ताची मदत जातली आणि वेरियस इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज ट्रॅक करपा खातीर आमकां ताची मदत जातली. म्हाका दिसता निश्चितच रित्या माननीय मोदीजींचे विजन आमी अंत्योदय तत्वाचेर व्हरपा खातीर आमकां नॅशनल फर्स्ट रिसर्च सेंटर हाची मदत ही आमी घेतले.